नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. फाटल्या 5 वर्सांत गोंयांत कोमुनिदाद सुवातेंत 492 अतिक्रमणांच्यो केशी, उत्तर गोंयांत 199 जाल्यार दक्षिण गोंयाक 293 कागाळी. गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. आदले आमदार बाबू आजगावकर परत एक फावट पेडणेच्यान वेंचणूक लढोवपाक इत्सूक. पक्षान तिकेट दिव वा ना दिव येता त्या 2027च्या वेंचणुकेत पेडणेच्यान उमेदवारी लढोवपाक हांव तयार. इलेक्ट्रीक गाडयांक खंय गोंयांत उणो प्रतिसाद. गाडयांचो आंकडो मर्यादीत. चार्जिंग स्टेशनां घालप शक्य ना. वीज मंत्री ढवळीकारान हात केले वयर. गोंयच्या पर्यटनाचो दर्जो देंवता. शिंदळकी वेवसायाचेरूय जाय कडक कारवाय. गोंयांत सनबर्न नाकाच. आमदार कालूस फेरेराचे विधान. सत्तरींतल्यो 3 शाळा डिजिटल. गुळेली, भिरोणा आनी होण्या ह्या शाळेंचो आस्पाव. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची घोशणा. विश्वकर्मा येवजणेवरवीं स्वताचो वेवसाय सुरू करपी गोंयकारांक ट्रेड लायसन्स दितना कसलेच संकट हाडचे न्हय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे राज्यांतल्या सगळ्या पालिकांक निर्देश. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. कोमुनिदाद सुवातेंतलीं घरां कायदेशीर करपाक सरकार हातपाय मारपाक लागला. पूण तेच बरोबर फाटल्या 5 वर्सां सावन पुराय गोंयांत कोमुनिदाद सुवातेंत 492 अतिक्रमणां जाल्यात. तातूंत 485 केसी सुनावणे खातीर आयल्यात. तातूंतल्या 309 केसींचो निकाल लागला आनी 176 केसी प्रलंबीत आसात. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयभरच्या कोमुनिदाद सुवातींनी बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करपा विशीं सरकार कायदो दुरुस्ती हाडटलो म्हूण चर्चा आसा. फकत नीज गोंयकारांचीच घरां आमी कायदेशीर करता, तांचेर न्यायालयाची हुमकळटी तलवार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. पूण खऱ्यांनीच कोमुनिदाद सुवातींनी कितलीशीच बेकायदेशीर आस्थापनां आनी अतिक्रमणां आसात हाची म्हायती कोमुनिदाद कडेन नाशिल्ली. देखून ही म्हायती जिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्यान मेळ्ळ्या. तातूंत बेकायदेशीर घरां बांदप, दुरीग बांदप, गाडे घालप, शेतां पुरवप, मोबायल टावर उबारप ह्या सारक्यो बेकायदेशीर गजालींचो आस्पाव आसा. चडश्यो भानगडी दक्षिण गोंयांत पळोवपाक मेळटात. फाटल्या 5 वर्सांची आंकडेवारी आसा ती अशी. फाटल्या 5 वर्सां सावन गोंयांत अतिक्रमणाच्यो एकूण 492 कागाळी. 485 केसी पावल्यो सुनावणे खातीर. 309 केसींचो लागला निकाल. जाल्यार 171 केसी प्रलंबीत. उत्तर गोंयांत 199 अतिक्रमणां जाल्यात. तातूंतले 118 केसींचे खटले कोमुनिदाद प्रशासन हाताळटा. तातूंतले 105 केसी निकालात काडल्यात आनी फकत 13 केसींचो निकाल लागपाचो आसा. जाल्यार 4 केसी न्यायालय आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याकडे प्रलंबीत आसात. तातूंतलीच एक केस म्हळ्यार सेरुला कोमुनिदाद. आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान आदलो साळगांवचो आमदार दिलीप परोळेकरा आड सेरुला कोमुनिदाद फेरफार याचिका घातिल्ली. पूण ही केसीची सुनावणी सरकारी पातळीचेर चलता आनी ताचो निकाल आजून येवपाचो आसा असो जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो अहवाल सांगता. दक्षिण गोंयांत कोमुनिदाद सुवातेन वट्ट 293 अतिक्रमणाच्यो कागाळी आसात. जाल्यार भायल्या भायर 56 खटले न्यायालयात पावल्यात. देखून हो एकूण आंकडो 349 मेरेन पावता. 293 केसींतल्या 107 केसींचेर निकाल जावपाचो आसा. जाल्यार 186 केसी भायर मारल्यात. न्यायालयांतल्या 51 केसींचेर निकाल लागपाचो आसा आनी 5 केसी न्यायालयात निकालात काडल्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आदले उपमुख्यमंत्री आनी पेडणेचे आदले आमदार बाबू आजगावकरान परत एक फावट पेडणेच्यान वेंचणूक लढोवपाची इत्सा दाखयल्या. पक्षान तिकेट दिव वा ना दिव येता त्या 2027च्या वेंचणुकेत हांव पेडणेच्यान उमेदवारी लढोवपाक तयार आशिल्ल्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर हांणी सांगले. पेडण्या परतो हांव रावतलोच
आनी लोक म्हाका फोन करतात, आपयतात, लोकांची तळमळ आहा आनी लोक एक तरेचो म्हाका फोन करून सांगतात की बाबू तूं जाय म्हणून. सो लोकांची इच्छे प्रमाणे हांव येतलोच पेडण्या आनी परत आनीक फाटी त्याच जोमान फुडें वयतलो आनी जो विकास उरला तो विकास फुडें व्हरपाक हांव काम करतलो. पार्टी खंयची? पक्ष खंयचो ते तेन्ना पळया. मेळटा तो पक्ष सर? ते टायम येतलो तेन्ना सांगतलो. पण अजून पासून हांव BJPनूच आहा. तोडू शकतात मागीर कितें त्याचो अर्थ म्हणजे तोडू शकतात ते तेन्ना जेन्ना इलेक्शन येतले तेन्ना उलयतले. गोंयकारांची खंय इलेक्ट्रीक गाडयां कडेन फाट. राज्यांतल्या इलेक्ट्रीक गाडयांचो आंकडो लाखाचेरूय पावूंक ना म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला. इलेक्ट्रीक गाडयांचे हे उण्या प्रतिसादाक लागून खंय राज्यांत चार्जिंग स्टेशनां उबारप सध्या तरी शक्य ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्ट केले. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. एका तेंपार इलेक्ट्रीक गाडयांक उर्बा दिवपा खातीर गोंय सरकारान खासा येवजण चालीक लायिल्ली. उपरांत ती बंद केली आनी आतां तर गोंयांत इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशनांय उबारप शक्य ना अशें विधान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केलां. ढवळीकर म्हणटा गोंयांत खंय इलेक्ट्रीक गाडयांक सामको उणो प्रतिसाद आनी हे खातीर ढवळीकरान वेगवेगळी कारणांय दिल्यात. फक्त झालं की नाही IOC इज कमिंग विथ EV पॉवर स्टेशन, टाटा पॉवर इज कमिंग विथ EV. सर्वसामान्य मनीस ते इतले बेगीन घालूंक शकचो ना अशें म्हाका दिसता. आतां खर्च 20 लाख जाता आनी डेन्सिटी ऑफ व्हेकल जी गोंयांत आसा ती खूब कमी आशिल्ल्या कारणान आनी प्रत्येक मनीस एक कार जर घेतली, एक स्कूटर घेतली, तो स्वता घरा कडेनूच रातचो चार्ज करता आनी त्या खातीर जी पब्लीक व्हेकल जो पर्यंत गोंयांत मोठ्या प्रमाणात जायना तो पर्यंत हो इश्यूज चलत. ह्यो ज्यो हे आसा त्यो गाडयोच ना. गाडयो जो पर्यंत गोंयांत येना तो पर्यंत ही सेंटरां चलपाक 20 लाख खर्च, ताचे 10% जर आमी इंटरेस्ट धरलो 2 लाख येवपाक जाय. 2 लाखांचो जर ताका फक्त वर्सा सेलूच येतलो जाल्यार पब्लीक मायंड पयलीं जावपाक जाय न्ही. पब्लीक मायंडाचें कारण तूं म्हाका विचारता नाका, पब्लिकाक विचार. प्रमोट म्हणजे कितें फुकट दिवंक शकना न्ही. प्रमोट हेचो अर्थ फुकट दिवप न्ही. प्रमोट हे प्रत्येकान बाबा आपल्या हे व्हेकल स्वस्त पडटा हें प्रत्येकान मनाक घेतलें जाल्यार तें पयलीं म्हणजे चार्जिंग स्टेशन गोंयांत जावपाक जाय जाल्यार ताका डेन्सिटी ऑफ व्हेकल्स वाडपाक जाय. जो पर्यंत डेन्सिटी ऑफ व्हेकल्स वाडना तो पर्यंत चार्जिंग स्टेशनाक कोण फुडें येवचो ना. चार्जिंग स्टेशनां केन्ना येतलीं जेन्ना डेन्सिटी ऑफ व्हेकल वाडटली. ना म्हजे म्हायती प्रमाणे इट इज नॉट इन थावजंड्स, जस्ट इन थावजंड. इट शूड बी इन लॅक्स. गोंयांत इलेक्ट्रीक व्हेकल्स म्हणटात ताका बरो प्रतिसाद आसा. चड ना व्हडलो ना पूण लोक EVs म्हणटा ते विकती घेतात. पूण एक इश्यू एक मोठो म्हणटा तो तांकां फेस करचो पडटा तो म्हणटा चार्जिंग स्टेशन्स. गोंयांत चार्जिंग स्टेशन म्हणटा ते बोटां इतले मेजपा सारके आसात आनी चार्जिंग स्टेशन कमी आसलेल्या कारणान EV घेवपाक लोक फुडें फाटीं पळयता. कित्याक लॉंग डिस्टन्स ट्रॅवल जायना आनी चडशे थोड्यांक जे फ्लॅटांनी रावतात नाल्यार खंय हितून क्वॉर्टर्सांनी रावतात तांकां आपल्या घरा कडेन EV चार्ज करपाक फॅसिलिटी ना. देखून तांकां पब्लीक जे स्टेशन आसा चार्जिंग स्टेशन तांचेर निंबून रावचें पडटा. पूण हे गोंयांत खूब कमी आसात. देखून हे लोक जे EV घेवंक सोदतात ताका फाटीं फुडें जातात. हेच्या बद्दल आमी वीज मंत्री आसा सुदीन ढवळीकर हांचे कडेन उलयले. तेंच्यांनी म्हटलें कितें लोक EV म्हणटा त्यो गाडयो खूब कमी प्रमाणात घेतात. देखून आमी चार्जर घालपाक शकना. समज लोक EV घेत रावतले चड जेन्ना संख्या EVची वाडटली तशें तशें चार्जिंगाची संख्या वाडटली. देखून लोकांनी EV घेवचे पयलीं मागीर आमी चार्जिंग स्टेशनां घालतले अशें सुदीन ढवळीकर म्हणटा. पूण ऑपोजीट हांगासर लोक गाडयो घेयनात कित्याक चार्जिंग स्टेशनां ना म्हणून. तेंचें म्हणणें अशें समज चार्जिंग स्टेशनां येयलीं जाल्यार आमी EV खंय तरी हे घेतले. वीज मंत्र्याचो स्टेटमेंट आनी लोकांची जी अपेक्षा आसा ही खंय तरी कॉन्ट्रडिक्ट जाता. आतां पळोवंक गेल्यार पणजेंत पळोवंक गेल्यार 2 व्हिलराक फक्त 3 चार्जिंग पोर्ट आसात. एक पेट्रोल पंपार डॉन बॉस्को, एक हांगा कांपाल ग्रावंड आनी एक श्यामाप्रसाद मुखर्जी. आनी 4 व्हिलरीक फक्त एक MGचो शोरूम आसा तालिगांव थंयसर आनी पर्वरीम सेक्रेटेरिएट EESLाचो. तो चलता चलना हो कळपाक नेम कांय ना. देखून हांगासर एक चार्जिंग स्टेशन वाडोवचें आनी तेन्नाच खंय तरी लोक फुडें सरतले EVs घेवपा खातीर अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गोमंतक TV खातीर
पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन गंगवणे सयत समीप नार्वेकार। गोयचो पर्यटनाचो दर्जो देंवता, हाका लागून गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो देंवता, हळडणचे आमदार कार्लोस फेरेरान केला। तशेंच गोंयांत चलपी शिंदळकी वेवसाया आड पुलिसांनी स्वता दखल घेवन कारवाय करपाची गरज आसा, अशें मत कार्लोस फेरेरान व्यक्त केला। सनबर्न गोंयांत नाकाच अशें तांचें म्हणणें। जाच ना म्हणलो ना, सनबर्न 31 तारखेर जावच ना म्हणला। सो दॅट इज वॉट वी आर वेटिंग टू सी। लास्ट मिनिट परमिशन दिला दिलना जाल्यार चेक करूया। एक पार्टी सीएमान स्टेटमेंट दिला पब्लिकली, अलाउड क्वेश्चन followed by statement of the Honorable Tourism Minister. I think let us try to believe that there is some truth. If they go back on their word, then let us come to make the statement after that. But right now, too premature for me to anticipate, and we will hope that they stick to their word. Number one. About it, Gomantak can directly ask police protection, remove them out from the ground, stop the works from going on, and call it a trespass. Goya. Complaint na amkode. Why should there be a complaint? कोण complaint करपाक मागीर सगळे ते वयतले तेका मारपाकू ते भितात मागीर लोक complaint करपाक. So I believe that you should suo moto carry out inspections. You should suo moto verify whether this is going on or not. Do you mean to say they don't know? I ask a question. Do you mean the police don't know that what activity is going on? You mean they can't file report? Does the district magistrate not get report of what things are going on? Everybody knows what is going on in every nook and corner. फकत third party I'm going करा कोणा. हांव गेले जाल्यार म्हाका कांय म्हणनात ते, पूण हांवें म्हज्या फ्रेंडान सांगलें येतात तेन्ना टाउट्स आनी पिम्स आहा, हें जाय तें जाय म्हाका इंचापतात ते. So I think that we need to pull up the socks and make sure that even the officials have to be booked. That's why I said even in Sunburn also officials have to be booked. Then you will know law is being followed, because when they know they will go under the radar, everybody will be very careful. So there are many other things which are there in the field which you know, and I don't need to name, which are bringing Goa to be known as a city of sin. And these kind of things are ruining the good name and image of Goa. पळय आतां आमगे कितले फॉरेनर येताले आनी चोय, आमी 1970s उलोवया, 1970s 1980s लोक येताले, फॉरेनर येताले आनी नुस्तेकारागे घरा रावताले. इतले हॉटेल नाशिल्ले पयले, रूम इतले नाशिल्ले, पूण घरा रावताले, एंड स्टील गोवा वॉज नंबर 1 टुरिस्ट डेस्टिनेशन. हॉटेल गायले, बिजनेस करपाक गेले, पयशे करपाक गेले, आनी कितें जालें, काबार जावपाक जालें. So you reach a peak time when instead of encashing on it, we are defeating the very purpose of promoting tourism. 70तल्यो 3 शाळा आता डिजिटल शाळा जातल्यो. गुळेली, भिरोंडा आणि होणा ह्यो 3 शाळा 2 महिन्या भितर डिजिटल करपाचे यत्न करतलो, अशें आश्वासन भलायकी मंत्री आणि वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे हांणी दिला. गुळेली 70च्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयाच्या किलबिल कार्यावळीच्या समारोप सुवाळ्याक तो उलयतालो. म्हाका दिसता की भुरग्यांक टेक्नॉलॉजी एंड इनोव्हेशन आनी तुमचे ल्हान ल्हान जे भुरगे आहा हे भुरग्यांक योग्य तरेचे फेसिलिटीज उपलब्ध आनी फुडें जर तांकां एक वेगळे तरेचे पर्स्पेक्टिवान पळयल्यार आयज आमी सरकारान आसल्या कारणान आमी आमच्या 70च्या परिसरांत जे कितें आमी आमच्या भुरग्यां खातीर युथा खातीर करूंक शकता करपाचो आमचो प्रयत्न हो सदांच चालू आसता. हे प्रायजेसचे कारण कितें म्हणजे भुरग्यांक एक वेगळे तरेचे एक प्रोत्साहन दिवपाक, ताका एनकरेजमेंट दिवपाक की फुडें वचून बरें आनी कितें तरी करूंक जाय, आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. ह्या शाळेक म्हाका दिसता हांव तेच नितलेशाक उलयतालो की पेंटींग बी सगळें करपाची गरज. हांव एकूच सांगता तुमकां PTA चे अध्यक्ष आनी तुमचे सगळे टीचर कम्युनिटीक की हांव नितेशा कडेन हांव एक कॉन्ट्रॅक्टर दिता ते ताबडतोब फुडले जानेवारी म्हयन्यात पूर्णपणे पेंटींग पासून सगळ्यांनी तुमच्या शाळेच्यान आमी सुरवात करतले ते स्थापन करपाक. म्हणजे आनी खंयच लोकांनी उदाहरण दिवंक जाय जाल्यार आयज गुळेलीचें उदाहरण दिवचें पडटलें. उदाहरण दिवंक जाय जाल्यार भिरोंड्याची शाळेचें उदाहरण दिवंक जाय, उदाहरण दिवंक जाय जाल्यार होंडाची शाळेचें उदाहरण दिवंक जाय. हांव आयजूच आतांच बसून विचार करतालो की हे तरेची आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान तुमी पळयल्यार जाय ती सोय आमच्या लोकांक आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आमी केल्या. केंद्र सरकाराच्या विश्वकर्मा येवजणेवरवीं स्वताचो वेवसाय सुरू करपी गोंयकारांच्या घराच्या पत्त्याचेर ट्रेड लायसन्स दिवचे. ट्रेड लायसन्स दितना तांचे मुखार कसलेच संकट हाडचे न्हय, अशे निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्यांतल्या सगळ्या पालिकांक दिला.
आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय वरवीं ते उलयताले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आझादी का अमृत कालात 4 पिलर महत्वाचे सांगले। तितूर नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण। हातूंतल्यान नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती ह्यो 3 ज्यो आसा हेतूंतल्यान स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हे तांकां महत्वाचें आसा। म्हणून तेंच्यांनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च केली आणि ताच्या अंतर्गत 18 ट्रेड ज्यो आसा म्हणजे आमी जेका सातत्यात म्हणटा की स्किल्ड काम करताले तांकां कोणीच केन्नाच म्हणजे पुराय देशभर पळोवंक नाशिल्लें। कोण तरी चप्पल लावपी आसतलो, केंस कापपी आसतलो, आर्टिजन आसतलो, पाटले करपी आसतलो, भांगार करपी आसतलो, कोयते करपी आसतलो, अशे जे ट्रेडिशनली बिजनेस करपी आसतले ह्या सगळ्या जाणांक PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत आयडेंटिफिकेशन म्हणजे तांकां आमी आय कार्ड दिता। दुसरी गजाल तांकां आमी स्किलिंग करता आनी टूल किट दिता। तांची ट्रेनिंग पयल्या फावटी आमच्या गोंयांत जवळपास हांव सगळ्या सरपंचांचें अभिनंदन करता। तुमी घेतलेल्या इनिशिएटिव्हा खातीर 20,000 पेक्षा चड PM विश्वकर्मा गोंयांत जॉईन जाले। तांकां आय कार्ड तेंचे आतां मेळटलें। फुडल्या म्हयन्यां पर्यंत तांकां टूल किटचे 15,000 रुपया तेंच्या अकाउंटाचेर येतले आनी ताज्या उपरांत तांकां डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाच्या वतीन तेंची ट्रेनिंग जी आसा ही ट्रेनिंग सुरवात जातली। अजुनूय बी कोण जे उरल्या फुलकार भितर येता, टेलर भितर येता, ब्युटिशियन भितर येता, ह्या सगळ्या जाणांक PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत जॉईन करून घेवचे। इन फ्युचर 1 लाख रुपया पासून 3 लाख रुपया पर्यंत तांकां नॅशनलायज बँकेंतल्यान लोन मेळटलें कमीत कमी इंट्रस्टाचेर। त्या खातीर म्हाका दिसता तुमी करून घेवचें। आयतारा नवे वाडे हांगा येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी राष्ट्रोळी देवळाचो बुन्यादी फातर घालो। उपरांत वास्को वाठारांत हे पयले देव राष्ट्रीयाचे जागृत देवस्थान आसा। जसो तुमी देवाचेर विश्वास करतले, देवाची भक्ती करतले, तसोच तुमकां देव पावतलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। म्हाका आज खूबच आनंद जाता की आज हे बरे दिसा शिलान्यास ह्या कार्यक्रम राष्ट्रवादी ब्राह्मणाचे देवळाचो हांगा म्हाज्या हातीनसून म्हाजे हस्ते जावपाक म्हाका संदी मेळ्ळी म्हणून हांव आदीच देवा म्हणजे नमन करता आनी ताका म्हणून सांगता की हांव हें केन्ना विसरपाक शकना। याद करता की म्हाका दिसता दिवा आनी हें खरेंय जावन आसा। न्यू वाडे हे वाठारान हे सगळ्यान पयले लोक हांगा भक्ती करपी हे पयले देवूळ, मागीर सगळीं देवळां येयला आनी तेन्ना कितले हेका म्हत्व आसा आनी देवाकूय हो राष्ट्रवादी ब्राह्मणाकूय खबर आसा की सगळे लोक हांगा सारखे मना पासून भक्ती करता म्हणून आनी म्हणून हिंगा जागृत देवस्थान अशें सगळे जाण जाणा। हेज्याहून जागृत देवस्थान हांगा तरी म्हाका दिसता आसा म्हणून आनी तेन्ना तेजी शक्ती तो खरें लोकां खातीर आनी लोकां बरें जावपा खातीर म्हणजे ही आसता ही हांव समजता। तेन्ना आज जेन्ना म्हाजे हस्ते जाले हेज्याहून आनंद म्हाका आनी कितें जावपाक शकता। आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब म्हाजे मित्रा बाब दाजी सालकारा आमी मेळून वांगडा रावनूच हिंगा सुदार हाडपाक सोदता। मंदिरूय जावप म्हणल्यार खंयचें देवूळ जावप म्हणल्यार एक भक्ती वाडोवप, भक्ती वाडयली सारकी आनी चड जाली सारकी हें कितें दाखोवन दिता की लोकांकूय विश्वास आहा देवाचेर आनी जितलो विश्वास तुमी देवाचेर वाडयतले एक लक्षांत दवरात। हे प्रार्थना करप म्हणल्यार प्रेयर करप म्हणल्यार ती एक वायरलेस सिस्टम देवा कडेन तुमी तरी ती सारकी दवरली जाल्यार देवूय तुमकां पावतलो आनीकूय कल्याण जातले आनीकूय बरेपण तुमचे लायफान तुमकां मेळटले। हेच जावचे खातीर हे मंदिरूय जाता। आमी सगळ्यांनी हातभार लावया। फक्त आमी दाजी आनी हांवूच न्हू पूण सगळे लोकांचे हातभार जेन्ना लागता देवूय प्रसन्न जाता। सगळ्यांचे तरेन म्हणजे सगळ्यांचे तर्फे हें जाता। मये वाठारांत अंदू ट्रान्सप्लांटेशना वरवीं वांयगण शेत लागवडीचो प्रयोग हातांत घेतला। शेतकी खात्याच्या आदारान मॉडर्न कल्टिवेशन टेक्नॉलॉजीन हो प्रकल्प हातांत घेतला। आयतारा ह्या प्रकल्पाचो शुभारंभ जालो। ट्रान्सप्लांटेशन करून तरव्याची लागवड केली जाल्यार शेतकारांक शेतां करपाक सोंपें जातनाच वेळ आनी पयशांची बचत जातली। सध्या तरी मये वाठारांतली 14 हेक्टर शेती लागवडी खाला हाडटले। हेक्टर अशी भात शेती परत एकदा वांयगण शेती सुरवात जाता आनी हे फावट वेगळो पायंडो पडटा की चडान चड मेकॅनिकल जी हे आसा सवलत आसा ती तातूंत यूज करपाच्यो सुविधा यूज करपाच्यो। आतां ट्रान्सप्लांटर तुमच्या मुखार आसा ते तरवो रेडी आसा लावपा खातीर आतां रोखडे स्टार्ट जातले
आणि ही सगळे जे तुमकां दिसता खणलेलें आसा, हे खणलेलें सुद्दां मॉडर्न टेक्नॉलॉजी कल्टिवेशन तांच्या मशिनरीन हे प्लाविंग सगळें खणलेलें आसा. आणि ही सगळो जो प्रोजेक्ट आसा तो कस्टम सर्विसाची जी आमची स्कीम आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची, ताच्या अंडर प्लाविंग आणि ट्रान्सप्लांटिंग हाचें आमी जे कितें ताका अनुदान आसा ते आमी कवर करतले ह्या सगळ्या मॉडर्न टेक्नॉलॉजी एजन्सीच्या मार्फत. जो प्रश्न आसा त्याच्यामुळे जे सिल्टेशन जाला आणि त्या सिल्टेशनाक लागून खुबशे पाण्याचो निचरो जायना आणि हांगासर मशीन जे आसा ते रमताले, म्हणजे सामकें दलदल कशी असं सिट्युएशन जाल्लें. त्या सिट्युएशनाक आमची लोकल बारीक मशिनां आसा ती चलना, आणि चलना म्हणून शेतां जवळ जवळ आमची अर्दी शेतां पडींग उरताली. लोक शेतान देंवपाकूच तयार, कित्याक मशीन ना जाल्यार कसो करतलो, लेबर आणि लेबरान ते शेत कोता येना. म्हणून आमची भेट आमचे मान्य दिनेश हरमलकर यांच्या कडेन जाली आणि गेल्या वर्सापासून आमी तेजो पाठपुरावो करी की आमचे अंदू शेत जे आसा ते पडींग आनी उरपाक जायना आणि तेका कितें तरी आमी उपाय करून ते करुया म्हणून. आणि अशें करून तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिलें की कशें जावन मशीन कशें रमता तें पळोवया, आमी ते करून दाखयता अशें म्हणून तेंच्यांनी चॅलेंज स्विकारली. आणि खऱ्या आयज आमकां उमेद जाता की ही शेतां आयज परत कल्टिवेशना सकयल येता आणि तेंची मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आहा ती आयज आमकां हेवटेन ह्या भागान आमकां दिश्टी पडटा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि फार्मरांच्या वतीन आमी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हातान घेवंक शकले. इट्स अ बीग अचिवमेंट, म्हणजे व्हडले अचिवमेंट आमी करता हांगा ह्या विलेजीन घेवन. ह्या टेक्नॉलॉजीच्या अंडर फार्मरांक इतलो बेनिफीट मेळटा की तेंचो कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सेव जाता, सीड कॉस्ट सेव जाता आणि तांकां यील्ड जबरदस्त मेळटा, डबल यील्ड मेळटा. सो अशें हितून तेंचो टायम सेव जालो, लेबर सेव जाले आणि ते असली एक्टिविटी घेवन आपलें काम व्यवस्थित रित्या करूं शकता. पेडण्या आयतारा जाल्ले कुळ मुणकार समितीच्या बसकेक आदलो आमदार मंत्री बाबू आजगावकाराची उपस्थिती, जाल्यार थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार गैरहजर. कुळ मुणकाराचे प्रश्न सरकारान बेगोबेग सोडवचे म्हणून समितीच्या वांगड्यांची मागणी. पेडण्या आयतारा कुळ मुणकार समितीची बसका जाली. ह्या बसकेक थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार उपस्थित नाशिल्लो, पूण पेडणेचो आदलो आमदार आणि मंत्री बाबू आजगावकार हाजीर आशिल्लो. सरकारान कुळ मुणकाराचे प्रश्न सोडवचे म्हण बसकेत मागणी. तो सारको केलो तुवें, त्या मागीर आपण घालून
तेजी फळां बेगीन लोकांक मेळपाक जाय म्हणून आनी ही समिती तशी हुशार आसा जी फुडें सरून तेका मार्गदर्शन तेका एडवायस करचो प्रमोद सावंताक आनी करून घेवचें दोतोर राजे मोठे तरी तज्ञ आसा आनी गव्हर्नमेंटाक इच्छा आहा ते जावचें म्हणून आनी आमची सगळ्या लोकांची इच्छा आहा ते जावचें म्हणून ह्या गोष्टीन कितें आहा इतलेंच की जो घरांत रावता आनी मुखार आहा आमचें धोरण कितें आसता की हो मुखार हेका बेगीन न्याय मेळचो हेज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसता आतां न्याय कसो मेळप कायद्याच्या दृश्टीन सारकें जाय आनी कायद्याच्या दृश्टीन ही समिती फॉर्म आसा अदोगत फॉर्म आसा तेका तो कायद्या भितर तेका तो मेळपाक आनी हेजे वयल्यान गव्हर्नमेंटाक जाता तितली युटीसी फास्ट घेवपाक फास्ट ट्रॅकाचेर घेवपाक तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक आतां तें जावूं शकता आतांच केंद्रीय गव्हर्नमेंटान दाखयलेलें आहा ही समिती हुशार जावपाक जाय आनी हेंच्यांनी फाटल्यान लागपाक जाय गव्हर्नमेंटा कडेन आतां हेजे भितर अडखळे कितले आसात ते तुमी सांगलेले आसात की अशें जातलें तशें जातलें ह्यो कशे पयशे आसले कशें जातलें अशें सगळ्यो ती सांगल्या पूण त्यो सगळ्यो ह्यो ज्यो गोश्टी आहा हेच्या भितर जे कायद्यान कशें बसता तें गव्हर्नमेंटाक पळोवचें सारकें आनी बाबा ह्या कायद्यान आसल्यार हे मुखार म्हूण डिक्लेअर जातले आनी एक फावटी डिक्लेअर जालें पूण मागीर तेन्ना कोणूच ते बिलां वचूंक शकना आनी कांय करूंक शकना पूण ह्या दृश्टीन समज फुडें वचीत ह्या समितीक म्हाका फूल तेंको आसतलो हेच्या बद्दल फूल गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.